पेडणीच्या खारेबान हांगा पालयेकार भावांच्या कार्यशाळेत गणेश मूर्ती तयार करपाक परंपरा 150 वर्सां सावन तिगोवन दवरल्या। दर वर्सा अरविंद पालयेकार आनी ताचे घराबे मातयेचो उपेग करून 250 वयर मूर्ती तयार करतात। उल्लेखनीय म्हळ्यार सेगीत 55 वर्सां सार्वजनीक पेडणे गणेशोत्सव मंडळा खातीर गणेश मूर्त तयार करपाचो विक्रम अरविंद पालयेकार करता। परंपरा, कला, श्रद्धा हांचो हो खाशेलो दायज पालयेकार घराब्यान आयज मेरेन तिगोवन दवरला। खूप जुनी चित्रशाळा, तरी कितली वर्षा तरी जाणटे तुमची चित्रशाळा चलयताले? 150 वर्षा वरातली। आता तुम्ही कितली वर्षा हे गणपती करतात? आता स्वतः मी म्हटल्यार जवळजवळ 40 वर्षा करतो। 40-45 वर्षा। 45 वर्षा। तुमका हे गणपती करपाक कोण कोण मदत करतात? आमचे सगळे भाव, चुलत भाव, खासचा चुलत भाव आमचे सगळे। भायरसून कामगार हाडचे पडतात? ना ना ना, फक्त एक माती करून येता, तो एक भायरसून येता, बाकी कोण ना। ही माती खंयच्यान उपलब्ध असता? माती आमची वाफले महाराष्ट्रातल्यान। गोंयान उपलब्ध जायना माती? गोंयान ना सध्या नो, पयली वारखाणा बी नासली, आता तेंच्यांनी बंद केली। मांद्र्याची आसा, मांद्र्याची आम्ही हाडिनो। दर वर्सा कितले मूर्त्यो करता तुम्ही? आम्ही 100 100 कुमारी बीन ते तांबडे असं बांबडाचे गणपती तसले बीन, तसली शाळा सुरुवातीक ती। त्याच्यानंतर मग आमच्या चुलत्यान सुरू केला, कृष्णा पालयेकर। तुम्ही सार्वजनिक गणपती करतात? हो। खयचे सार्वजनिक गणपती केलात तुम्ही? आम्ही पेडण्याचं केलो, कोरगाव केलो, हरमल सार्वजनिक गणपती, कुडा, चंदगड, बेळगाव, दौलत साखर कारखाना, त्याचा गणपती आम्ही केला खूप वर्ष, 6 वर्ष केलो कंटिन्यू। त्याच्या उपरांत मडगाव आख्या केलो। आता जी तुम्ही पेडणे सार्वजनिक गणेश मूर्ती करता पळय, ती कितली वर्षा करता सलगपणे? सलगपणे आता ना म्हटल्यार जर एक 54-55 वर्षा। पण ती मूर्ती तयार करताना किंवा ती तयार जाल्या उपरांत पळोवंक मेळना, ती आधी 2 दिसूच पळोवंक मेळता, कितें वैशिष्ट्य कितें असता तशें? ना त्याचं कसा, त्याची वेशभूषा बी ना न्हू, ती वेशभूषा करूनच त्याका आम्ही त्याका खरा वस्त्र घालतो, ओरिजिनल घालतो, आणि त्याका ते नंग त्या अवस्थेन त्याका दाखवप आमकां बरा दिसना न्हू कोणा, म्हणून तो फुल रेडी केल्यानंतर, पेंट केल्यानंतर, वस्त्र घातल्यानंतरच आम्ही तो दाखयतो, इतक्यात आणि काय भितर ना मोठासा। आणि सरकार कडल्यान कितें अनुदान मेळता तुमका? अनुदान दिता न्हू, 200 केला आमच्यानी न्हू। बाजारान मोठ्या प्रमाणात प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्यो मूर्त्यो इल्ले आसा, तिचो परिणाम हे जे कोण चिकण मातीच्यो मूर्त्यो करता तेंचेर जाता? हमखास जातात न्हू। कायमचे समाज प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्यो मूर्त्यो बंद करतले समाज, किंवा बंद जाले जाल्यार गोंयान जितले मूर्तिकार मूर्त्यो जाय पळय घराघरांनी पुसपाक, तितले मातयेचे मूर्त्यो कलाकार करूंक शकता? ना, इम्पॉसिबल, इतके जावचे ना। मग कितें करचे पडले? कलाकार वाडोवचे पडले? कलाकार वाडोवचे पडले ना। सरकारान कधी ट्रेनिंग सुरू करूंक जाय कॉलेजच्या भुरग्यांक किंवा आनी भुरग्यांक, आता प्रत्येक शाळेन व्हिजिट दिवन दर वर्सा एक 10 समजा केल्यार तुले 5 तरी कलाकार तयार जावं शकता न्हू। कारण आता रेटय तसो आसा, पूर्वीच्या तो रेट कमी तसो ना, आता मागात लोक पैसे देता, फक्त कला बरी आसा सांगायची। आता लोक वजन उखलपीत लोक ना, आणि आता कॉम्पिटिशन कसं झाला, मातीचं नसल्या का प्लास्टराचो मोठो केलेलो तर हलको न्हू, तो म्हणटा न्हू म्हाका 4 फूट जावं, कोण म्हणटा 5 फूट जावं, कोण म्हणटा 6 फूट, कारण 7-7 फूट आता पुसपी लोक झाले। रंग हव्याच्या रंगाचं दुकान असून हाडटा। आता भायले जे येतात पळय तेंचेर कितें करचें पडटलें? प्लास्टर ऑफ पॅरिसचे मूर्त्यो हाडून आपुणूच कलाकार अशे ते विकतात ना, ते सरकार दरबारी त्याची दखल घेवंक जाय न्हू, घेवंक जाय, चेक करूंक जाय, भाऊ तू खरं दाखय, खंयसर केले तर दाखय। आणि प्लास्टराचो जर बंद करतलो समजा, तर फुडल्या वर्सा बंद करतलो अवनू ऑर्डर दिवं जाय ऑन द स्पॉट। आता मे महिन्यात जर तुम्ही ऑर्डर काढल्या जाल्यार आता शक्य ना गोष्ट, फुडल्या वर्साची ऑर्डर अवनू काडूंक जाय, आणि डायरेक्ट तांकां सांग भासा जाल्यार तुमकां पनिशमेंट हितून ह्या आसा किंवा फायन आसा किंवा ह्या आसा, तरच ती जावं शकता। तुमची मिसेस नगरसेविका, ती तुमका चवथीच्या मध्ये गणपतीक रंगोवपाक बी मदत करता, ती पयली थंय आपल्या आईगेर तशी? ना 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 ना, हयसर येवनच तुम्ही शिकयला तिका, काय तिका आवड निर्माण झाली? म्हणजे ही कला आता तुमच्या कृष्णाकडे वयता, कला तो दिता मदत? करता करता करता, पेंटिंगान तो पेंटिंगान मदत तो करता। आमची एकच सरकाराकडे अपेक्षा की सरकारान जाता तितके कलाकार निर्माण करूचे,
आता असं झालं हे रेडीमेड दिल्यानंतर कलाकार मोजके उरले आमच्यासारखे कोण आहात ते, बाकी कोण करूकच बघ ना, हातीनं तर कोण करूकच बघ ना, कारण कलाच मोडली नाही, शिक करतो कोण रेडीमेड सगळं मारले पेंट मारले दिले.